गोय काँग्रेसाचो आमदार कार्लोस फरेरा हांणी डबल ट्रॅकिंग प्रकल्प विशीं सरकाराचेर खर हल्लो केला. पत्रकार परिशदेंत उलयतना फरेरा हांणी सांगलें की आतां काडून उडयल्ल्या रेल्वे मंत्रालयाच्या पदांक लागून हॉटस्पॉट वास्को डबल ट्रॅकिंगाचो खरो हेतू उक्तो जाला. कोळसो, लोखंड, धातूक आनी तिख्याची येरादारी करपाक गोंयच्या प्रवाशांक वा दावो केल्ल्या प्रमाण पर्यटनाक फायदो जावचो न्हय. बेगोबेग पद काडून उडोवप हो नागरिकांक चुकीची वाट दाखोवपाचो स्पश्ट यत्न असो आरोप तांणी केला. ह्या प्रकल्पाक लागून गोंय कोळशाचो मार्ग जातलो अशी शिटकावणी दितना फरेरा हांणी सांगलें. अपरिवर्तनीय लुकसाण जातलें आनी रेल्वे मार्गाचेर रावपी लोकांची भलायकी धोक्यान पडटली. राज्य आनी केंद्र ह्या दोगांय कडल्यान पुराय पारदर्शकता मागली आनी ताणें म्हणिल्ल्या विध्वंसाक प्रकल्प विरोध करपाक गोंयच्या लोकां वांगडा घट्ट उबो रावता अशें आश्वासन दिलें. भरपूर आमचे कार्डाचे प्रोजेक्ट आशिल्ले ते सगळे डिस्कस केले आनी मेन इश्यू आशिल्लो तो आमचो तो डेल्टा करपाचो ती रिक्वेस्ट आशिल्ली. हांवें ऑब्जेक्शन घायिल्लें तें सांगपाक ते कॅबिनेटान डिसिजन घेयल्लें तें रॉंग म्हण आनी इट हॅज टू बी बाय काडा बोर्ड अँड इट कॅनॉट बी डिसायडेड बाय द कॅबिनेट अँड सुपर इम्पोज्ड ऑन अस. सो द बोर्ड एक्सेप्टेड माय सजेशन्स and agreed that for the process of denotification it has to be in accordance with the statute. So they have agreed to notify it, invite objections, and then we'll consider the proposal. As of now, no decision has been taken on the denotification. It is only a proposal which they have to put it in public domain and it फुडें घेवपा जाता मागीर. So Sadhya it is not cleared. This I want to make it clear. Though it was agenda item, I said you cannot clear it. It will be illegal, and they accepted my suggestion. पोलाचो तो पोल म्हणटा की काँग्रेस जिम्मेदार म्हणटा DPR तेंच्यांनी पास केलो 2007 के 8 म्हणटा तो. सो तुमी कशें पळयता कारण पर्रीकरान तेन्ना उलयल्लें. Sorry. Double tracking तो इशू. Double tracking मनोहर पर्रीकरान म्हणलेलें we will not allow double tracking. उतरांक गुणावपा सोदतात लोक आनी BJPचे आमदार गुणयतात. आमचो संकल्प आमोणकर वयतालो व्हिडिओ काडटालो, दाखयतालो एक फुरसा कडेन हात घातालो ते काडी येता म्हणून म्हाका जाय चोवपा हांव वयतलो मुरमुगांक ते सेम फुरसा कडेन चोवपा वयतलो ते काळे आजून येत जाले. हांव कितें म्हणटा तूं आतां पक्ष चेंज केलो म्हणून हिशोब म्हणना. हिशोब आहा जाल्यार तुवें डिफेंड करपा जाय तुगे स्टँड. सो दॅट इज नंबर 1. नंबर 2, आतां रेल्वे मिनिस्ट्रीन वेबसायटीची घायला अबाउट दीस डबल ट्रॅकिंग. फर्स्ट इज टू ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोल अँड मिनरल ऑयल अँड सेकंड इज टुरिजम. हांव एक फकत एक विचारूंक सोदतां मिनिस्ट्रीचे वेबसायटी घायले ते एग्जॅक्ट कॉन्फर्मेशन येता की तें डबल ट्रॅकिंग बिकॉज ऑफ दीस कोल इज फर्स्ट प्रायमरी. BJP आमचे गोंयांत फोट मारता सांगपाक ना दीस इज नॉट फॉर कोल आनी CMूय म्हणटा की आमी कोलाचो कॅपेसिटी वाडोवची. तूं म्हाका सांग गोंयचे फोट मारलो ना ते उतर दिल ना ते दवरलो ना कितें प्रॉमीस केलें ते आनी कासिनो येशनात परत कासिनो येयला. आतां व्हडलो कासिनो पासून येयला. तुमी पळयात सगळे आमकां प्रॉमिसीस. इट इज प्रॉमिसीस एंड लायज इतलेंच BJPचे कॅरेक्टर ते. नाव दीस पार्ट वे दे मेकिंग दीस प्रॉमिसीस द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. सेकंड ट्युरिजम पळय सुप्रीम कोर्टान गोवा फावंडेशन गेलो तेन्ना टू चॅलेंज द रेल्वे डबल ट्रॅकिंग इन दॅट घाट सेक्शन वे एनवायरमेंट इश्यूज आनी सगळें रेस केल्ले. तेन्ना CWCन सांगलें की दीस इज नॉट वायबल, दीस वील कॉज लॉट ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आनी रेल्वेज वॉज ट्रायंग टू जस्टिफाय इट बाय सेयींग दॅट पॅसेंजर ट्रॅफिक इन्क्रीज जातलो म्हणून. सो आनी ऑल्सो दी वॅगन्स ऑफ द गुड्स सुप्रीम कोर्टान एक्सपोज केलो that this is a false statement, that you are not using this single line to its full capacity. म्हणलो तुगे डिमांड आसा तो इतलो न्ही
So there is no justification for the railway second line. तेन्ना आमचे गोवा फाउंडेशनान लिमीट आशिल्लो and limited the petition only to that Ghat section. Probably if they had said whole railway double tracking was not feasible, not necessary, I think Supreme Court would have quashed the whole thing. But petition was only about that section, that's why Supreme Court quashed only that section. So you see, the justification to say that we need a double tracking, whether it's for coal, whether it's for passenger, Supreme Court put a full stop to their lies. Second, आतां तूं म्हणटा टुरिजमा म्हण तूं कितें टुरिस्टांक हिंग बसोवन कर्नाटका वतलो आनी कर्नाटका सावन हिंग गोंय परत हाडटलो दोय आहा तो काळो जावन धाडटलो ताका आनी तो थिंग दोय आहा जाल्यार हिंग काळो जावन येतलो कोल वॅगनान बसून केसलो टुरिजम हे मॅजीक शो करूं सोद जाल्यार हांव नेना बट दीस टुरिजम वीच दे टेंड टू टॉक ऑन दीस will be bad. Number two, also transportation. We don't have proper technology for this transportation. They fly and you have all this coal which keeps spilling on the way. That is very harmful. That is very harmful because it gets into so fine particles. It will create respiratory problems. Lokak sickness जातले. Along the route, तू पास जालो मागीर ते उरले पडले थिंगा ते उडोन गेले जाल्यार तुगे घरा पावले कोण भोंवता जाल्यार थिंगा तुका नाका वयतलें बॉडीन वयतलें तुका लंग कॅन्सर आनी दुसरे कसले सिकनस जातले सो दीस इज वाय वी आर ऑल फायटींग फॉर इट आमी असेंब्लीन 2022 नाशिल्ले ते हांव तुमकां एकू रिक्वेस्ट करता तुमगे चॅनलान तुमचे कडेन सगळे विडियो आसा कोण सपोर्ट केल्ले ओपोज करपाक असेंब्लीन उबो रावलो ते तुमी मातशें रिप्ले करात आणि आज त्यांचा स्टँड कितें तुम पळयात सो you'll understand the game which was being played, the genuine kind of a concern they had when they were in opposition, and how that genuine concern has disappeared is what you need to ask them, because each one is trying to change his statement now. So before elections it was one game, now after elections the second game, changing parties become third game. So my only simple thing is we should think about more. We should not think about politics. This is not about politics. It's about you and me. Today we may be here, tomorrow we won't be there. But this damage, not only to environment, but also to people, will be eternal, which will have a long-term cascading effect. So I appeal to the authorities. Don't play with the lives of our people. Don't allow this to go down. You will be down in history for having finished war. So Congress will go in the court against double tracking? Matter is already there and I will see now what we will have to examine it. I can't answer that question offhand. And it will be also from another point of view that we have to look at it as to certain other issues. One petition is by the way pending. The High Court has admitted already a petition which I had appeared in the matter. So we are waiting, let us see whether we can revive that petition, get it up on board for early hearing. But let us see how we can work on that. And as far as whether Congress will take it or not, I think our party leaders, I'm just an MLA there, so it's my party which will have to take a decision and give you the answer. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर